नमस्कार, पोया प्रायम खबरो. उदका टँकर माफियाचेर कारवाय कित्याक ना? हायकोर्टान मागले स्पष्टीकरण. सोमार मेरेन प्राज ना जाल्यार राज्यांतले सगळे उदकाच्या टँकराचेर बंदी घालपाची शिटकावणी. दक्षिणेतल्यान मोपाक विरोध. पर्यावरण अहवाल मेळचे पयलीं मोपा विमानतळाचें कशेंच काम चालू जावचें ना म्हणटा पर्यावरण मंत्री. आवेरतान म्हणटा पयलीं लोकांक घेतले विश्वासात. गोयच्या मायनिंग इंडस्ट्री मुखार आव्हानां. मायनिंग केन्ना सुरू जातले ते सांगप कठीण. आफ्रिकेच्या खण उद्देगान मेळयलो चीनी बाजाराचेर ताबो. प्रीस उडयलो. गोयचे मीन बुडीत खात्यात. जुवारीनगर बिर्ला शुक्रार राती 16 वर्सांचे चल्याक टँकरान धपको दिल्ल्यान आगताक मरण. वातावरण तापलें. टँकर सदांच वेगान चलयतात. स्पीड ब्रेकर जाय, लोकांची मागणी. आनी 17व्या आशियाई खेळा सर्तीचेर पडलो पड्डो. 4 वर्सांनी फुडली आशियाई खेळा सर्त इंडोनेशियांत चायनात हाल्ले वस्ताद. भारताक मेळ्ळी 8वी सुवात. खबर विस्तारान. उदका टँकर माफियाचेर सातिस्वेत करपी जाप सरकारान दिवंक ना जाल्यार राज्यांतले सगळे उदका पुरवण करपी टँकर सोमार सावन बंद करपाची शिटकावणी हायकोर्टान दिल्या. बेकायदेशीर उदका टँकर ऑपरेटरांचेर सरकारान फावो ती कारवाय करूंक नाशिल्ल्यान हायकोर्टान सरकाराचेर टिका केल्या. उदका टँकर माफियांचेर कारवाय करपाक सरकार फाटीफुडें कित्याक जाता ताची कारणां दिवपाक हायकोर्टान सांगलां. भूंय उदका बांय आनी खाजगी उदका टँकरा विशींची माहिती एकठांय करपाचें काम उदका स्त्रोत खातें आनी भौशीक बांदकाम खातें करता. हें काम निमाण्या पांवड्यार आसा अशें सरकारी वकिलान हायकोर्टाक सांगलें. ही वळेरी तयार जाल्या उपरांत संबंदीत खातें पयशे वसूल करपा खातीर नोटीस्यो धाडपाक लागतले अशें सरकारान हायकोर्टाक सांगलें. गोंयांत कितलेशेच उदका टँकर चलतात. तातूंत सरकारी अधिकारी घुस्पाल्यात. ताका लागून सरकारान उदका टँकर माफिया कडल्यान पयशे वसूल करना अशें याचिकादार सुरेश कामतीन हायकोर्टाक सांगलें. 2009त सरकारान बेकायदेशीर उदक वापरप्यांची वळेरी तयार केल्ली, पूण अजून मेरेन तांचे कडल्यान पयशे वसूल करूंक ना अशें याचिकादाराचें म्हणणें. हायकोर्टान ह्या गजालीची गंभीर दखल घेतल्या. 2009तल्या वळेरी प्रमाण कारवाय कित्याक करूंक ना असो प्रस्न हायकोर्टान सरकाराक केलो. ताचेर 6 ऑक्टोबर मेरेन जाप दिवपाचो प्राझ हायकोर्टान सरकाराक दिला. योग्य कारणां दिवपाक सरकाराक जमूंक ना जाल्यार राज्यांतल्यो सगळ्यो उदका टँकरी बंद करपाची शिटकावणी हायकोर्टान दिल्या. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार. पर्यावरण अहवाल मेळचे पयलीं मोपा विमानतळाचें कसलेंच काम चालू जावचें ना अशें पर्यावरण मंत्री एलिना साल्ढाना म्हणटा. जाल्यार साश्टींतल्या लोकांचें म्हणणें आयकून घेतले उपरांतच मोपाचें काम चालू जातलें अशें कामगार मंत्री आवेरतान फुर्ताद म्हणटा. नोव्हेंबराच्या पयले सप्तकांत मडगांव आनी वास्कोकाराचें म्हणणें मुख्यमंत्री पर्रीकार आयकून घेतलो. सरकारान मोपा खातीर RFQ जाहीर करतकच परत उत्तर विरुद्ध दक्षिण वातावरण तापपाची शक्यता आसा. मोपा विमानतळ नाका ह्या म्हणण्याचेर पर्यावरण मंत्री एलिना साल्ढाना सामकी ठाम आसा. It was not a request for quotation, it is a request for qualification. Now what CM intends to do is, because he says it takes a long period by the time you know who are the qualified people that can take up such a project. So he is forming a bank as per the qualifications. Nothing on MOPA will happen until and unless the EIA is completed, the report is in hand. As per the report, MOEF approval has to happen, and only then, okay, public hearings have to happen. So there's a lot to happen before anything can start at MOPA. In the meanwhile, I want Daboli Airport to be a full-fledged civilian airport. नावेली मतदारसंघातल्या लोकांचे म्हणणे हांवें मुख्यमंत्र्या सामकार मांडला. नोव्हेंबर महिन्यात पर्रीकर मडगांवा येवन लोकांचे म्हणणे आयकून घेतले अशें मजूर मंत्री आवेरतान फुर्ताद म्हणटा. There were many points which were raised by the citizens of Naveli and other places also, like why we require another airport. So that's the time we spoke to our Honorable CM. Alina and I raised a lot of points regarding the RFQ. Why should it be done before the EIA? So CM said he'll look into it, where CM has assured at no cost the Daboli airport will close. So raising a lot of points, CM said, okay, if the South people have a problem, I'll come one day. So he fixed a date, like somewhere first week of November, he'll come to Margao
to answer to the people's problems. प्रुडंटा खातीर वास्कोच्यान दिशांत परब आनी मडगांवच्यान सावियो डायस. गोयच्या मायनिंग इंडस्ट्रीच्या मुखार उत्तरा परस प्रश्न चड आसात. चडशा मीन निर्गत करपी देशांनी गोयची निर्गत आशिल्ले चीनी बाजारपेठेचेर कब्जो केला. हाचो परिणाम मिनाच्या प्रेसाचेरय जाला. बाजाराचे अभ्यासक म्हणटात त्या प्रमाण आनीक 2 वर्सां तरी हो प्रेस वाडूंक शकना. गोंय सरकारान जे तरेन खण प्रकरण हाताळ्ळा ते पळोवन गोयच्या मायनिंग इंडस्ट्रीत गोंधळ जाला. नेमके केन्ना उत्खनन चालू जातले ते सांगूनच हे परिस्थितीक लागून निवेशक गोंयांत निवेश धाडपाचे धाडस करिनात. गोंयांतली 2 वर्सांची मायनिंग बंदी हेर देशांच्या पथ्यार पडली. हेर मीन निर्गत करपी देशांनी चीनांतल्या बाजारपेठेचेर कब्जो केलो. आफ्रिकन देशांनी मोठ्या प्रमाणात मिनाचे साठे मेळ्ळ्यात. ताका लागून थंयसावन निर्गत वाडल्या. हाचो परिणाम म्हूण आंतरराष्ट्रीय बाजारांत मिनाचो प्रेस पडला. ताका लागून गोंयच्या उद्देजकां मुखार आफ्रिकेचें आव्हान उबें जालां. आफ्रिकेंतल्या गिनींतल्या एका खणीची तांक वर्साक 65 मिलियन टन आसा आनी ते गोंयच्या पुराय उत्पादना परस चड जाता. गोंया परस आफ्रिकन मिनाची ग्रेडय बरी. आफ्रिकेंतल्या अंगोला, मोजांबीक सारकिल्या देशांनी मायनिंग वाडपाक लागला. आफ्रिकेंतले हे देश कमी रेटीन मिनाची पुरवण करतात. तांचे येरादारीचो खर्च गोंया परस उणो. गोंयांतल्या एका शिपमेंटांतल्यान एका वेळार 30,000 टन म्हाल पावता जाल्यार आफ्रिकेंतल्यान एका शिपमेंटांतल्यान $3.5 लाख टन म्हाल पावयतात. ते भायर गोंयाक येरादारी खातीर $20 खर्च येता आनी आफ्रिकन देशांत $10 परस कमी. फुडल्या वर्सा आफ्रिकन देश 300 मिलियन टन मिनाची निर्गत करतले असो अदमास आसा. ते भायर ऑस्ट्रेलिया, घाना, ब्राझीलचे पेरूय चीनाच्याच बाजारपेठेन म्हाल धाडटात. More mines are starting in Mozambique, in Angola, and they are all with deep water ports. Deep water port means they can fill a vessel of about 3.5 lakh tons. So their shipping cost to China is very less. आमी हांगा गोंया कितें 30,000 टनाच्यो बोटी भरताले. ताचो शिपिंग कॉस्ट आमकां जास्त येतालो. हेंचे शिपिंग कॉस्ट एकदम कमी. खंय आमचे $20 येताले पळय शिपिंग कॉस्ट, तांचो कॉस्ट हार्डली $8-9 येता. गोंयच्यो खणी सुरू करपा विशीं गोंय सरकाराची पद्दत आनी धोरण पळोवन मायनिंग इंडस्ट्री मदीं गोंधळ पडला. चीनी उद्देगांचो गोंयच्या मायनिंग सप्लायरावेलो विश्वासय कमी जावपाक लागला. हेर देशांचो चीनी बाजारांत प्रवेश जाल्ल्यान गोंयच्या मिनाचो प्रेस सामको पडला. पडिल्लो प्रेस गोंयचे मायनिंग इंडस्ट्रीक परवडपाचो ना. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी. घेऊया एक विराम.